Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आमदारांनी काँग्रेस मोगो सोडून 2 वर्सां जाली. विधानसभा विसर्जनाक तेकली. सभापतीचे कचेरेत 1.5 वर्स हुमकयल्ले प्रकरण आता हायकोर्टा मुखार येता. निकाल लागता म्हणल्यार वेंचणूक सुरू. काँग्रेसीन वजनदार आदोगाद हाडून उबो केलो. Court has kindly consented to issue notices, amnest in our case also, and all these matters, both the matters have been posted for final disposal and hearing on 10th. And before that, pleadings have to be completed, and then the court will hear all the sides and take the view of the matter. मजगती गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीचे याचिकेचेर हायकोर्टात युती. याचिकेक आदार करूंक MCA फॉरवर्ड. हायकोर्टाची काँग्रेसींतल्यान भायर सरिल्ल्या 10 आमदारांक नोटीस. They have produced enough documentary evidences. The way we fought the municipal reservation case together along with Congress, and we even went to Supreme Court and won the case. Same way we will fight out this case. We will together fight out this case and see that defection before election and defection post election stops in Goa, and a clear message is sent to the people of the state. गोंयांत इलेक्शनाच्या पयलीं डिफेक्शनां सुरवात जाल्ली आसा. जे पयशे घेवन पक्ष आयल्यात तांणी हे सुरवात केल्लें आहा आनी नॉन BJP वोट डिवायड करपा खातीर हे सगळें कट कारस्थान चालू आसा. तेंय बी डिफेक्शनच आनी ती बी एक्सपोज जावपाची गरज आसा. म्हणटकच जे लोकांक डिफेक्शन इन द हावस एंड आउटसायड द हावस फेस करचें पडटा तांणी एकवटान फुडें वचचें पडटलें आनी ताजे खातीरूच आमी हें पिटिशन घाल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.